आमी जे हांगा जे तळें केल्लें आसा गणेश विसर्जना खातीर, जाल्यार लोक म्हणटा की ह्या तळ्याचे फायदे कितें. जाल्यार ह्या तळ्याचो फायदो म्हणजे पयलीं की हांगा सगळे लोक एकत्रीतपणान गणेश विसर्जन करता. तेंची बायलां भुरगीं ल्हान भुरगीं जाणटीं सगळीं हांगा येता. दुसरें जे आमी हांगासर जे हें आसता हार बी आसता निर्माल्य, तें आमी सांगलां की आमच्या लोकांक की तुमी तुमचें निर्माल्य झाडाक घाला. खूब जाणां हांगासर हावजींग बोर्डांतल्या लोकांक प्रत्येकाक झाडां आसा, ते झाडाक ते निर्माल्य घालता. आनी मागीर गणेश विसर्जन जाल्या उपरांत ही मुर्ती जी हें आसा विरगळटा, ती माती आमी कुंभाराक व्हरपाक लायता. म्हणजे परत रिसायकल, म्हणजे त्या न्हंयेन बी हें वचना. आनी बाकीचे कडेन सगळे कडेन कितें करता लोक, प्लास्टीकचे पिशवे हाडटा, भितूर ते हार घालता आनी ते पिशव्यांक गांठी मारून उदकान उडयता आनी तें सगळें चकप जाता. आनी न्हंयेन सगळें विद्रुपीकरण दिश्टी पडटा. तुमी खूब कडेन न्हंये कडेन जे खंय विसर्जन केलां तेका एक 5-6 दिसांनी वचून पळया कशें कितें तें. म्हणजे बडयांक काठी सायडीच्या एका झाडांक एका तेका सगळें लागलेलें आसता. म्हणून हेजो हो एक म्हणजे वेगळे तरेचो फायदो. आनी म्हाका दिसता की सगळे कडेन अशी गणेश विसर्जन पोंडां करपाची अशी हांव लोकां कडेन मागणी करता. आपापल्या एरियेन गणेश विसर्जन पोंड करपाचें आनी रिसायकल मातयेचो परत वापर. नाजाल्यार हांगा खोडून खोडून माती सगळी सोंपतली. म्हणून हांव सगळ्यांक विनंती करता की रिसायकल करा आणि निर्माल्याचो वापर खत म्हणून करा. म्हणजे ह्या आता तळ्यान तुम्ही जे गणपती विसर्जन करतात त्याच्यापासून कसलेच प्रदूषण जायना. कसलेंच प्रदूषण जायना. मागीर आमी हें आतां उदीक सोडटा आनी परत हें जें तळें आसा ताका सायडीक हें म्हणजे ग्रीन नॅट बांदून धांपून दवरता.